विसावा उपरांत तुमकां येवकार। बांबोळी पाळे वाठारांत फाटले कांय दीस जाले थळाव्यांक उदक ना। लोकांक उदक येता तेवूय बी सामकें मेळना। रस्त्यार पायपां फुटिल्लीं आसा। लोकांचे पिवपाच्या उदका खातीर हाल जाल्या। काम करतात ताचेर आमचो आक्षेप ना, पूण लोकांक उदकाक वळवू नाका म्हूण थळावे मागतात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज लोकांचे पाशयेस पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। सगळे पाळ्यांतलो सरपंच, वासू, जगदीश, शामीर, सूर्यकांत, विद्या हे सगळे पंच एलोंग विथ सगळे विलेजर, पाळ्यांतले सगळे विलेजर येवन DBLाचें काम बंद दवरलेलें आसा। तांकां एक वॉर्निंग दिल्ली आसा की पायपलायन जाल्या बगर, ती स्टार्ट जाल्या बगर तुवें काम सुरू करपाक ना। सगळे ट्रक, JCB आनी सुपरवायझराक सांगलें आसा ती पायपलायन बरी सुरू कर आनी लोकांक जे पयऱ्यान उदीक येता ते सारके वेवस्थीत दिवचे म्हणून अशें हें केलां। आनी अशेंच ताका PWDक आमी सांगलां की उदक जर येना ते सामको टँकराचें प्रोविजन कर सांगलां। आनी हांकां परत एकदां हांव सांगता DBLाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक, सुपरवायझराक की तुमी काम करता आसतना सुशेगाद काम करात। की आमची उदकाची इतकी हालत जाल्ली आसा, आमची बांय आसा जी खारी जाल्ली आसा, ते खारे जाल्ल्या कारणान आमकां आनी ऑप्शन ना। 6 दीस जाले आमकां पाळ्या 6 दीस जाले उदक ना। आमी हें करीत आसा हेंचे कडेन पायपां डेली हे काम करता आनी डेली पायपां फोडटा। जेन्ना उदक स्टार्ट मारता तेन्ना पायपां फोडलेले आसता, ते आमकां पायपां फोडला म्हणून खंय पायपां फोडला ते आमकां खबर आसना। जेन्ना पायप उदक सोडटा तेन्ना उदक सगळें भायर गेल्लें आसता, मागीर ते उदक बंद करतात, मागीर ते उदक आमकां मेळना। आयच्यान 6 दीस जाले आमकां पाळ्यान उदक ना। माझो वाल वो परतो सांगला आसतना परते हे करता, ते एकटो माती घालता, एकटो रबर घालता। सांगून 4 फावट सांगून करून उसोन घेतला तरी आता ती कंटिन्यू तेच काम करता। 12 डेज जाले म्हाका उदक ना आनी फोन केल्या उपरांत सांगता ते पायपलायन फोडली म्हणून। आनी आयज तर उदक पिवपाक सुद्दां उदक ना, कांयच ना। आनी आमी आतां उदक रांदतली खंयचे? आमी आतां आमकां पयऱ्यान उदक नाका। पयऱ्यान जे पळय उदक येता न्ही हें अशें जाता, पायपलायन फोडटा आनी कितें जाता, आमकां डेली 1 वर उदक सोडटा। आमकां डेली आमकां उदक जाय। डायरेक्ट पायपाक पंप बसयला न्ही आनी कोणी उदक टाक्यांनी सोडला न्ही तेजेर एक्शन घेवची म्हणून ती पयली मागता आमी। जेन्ना ते एक्शन घेतली तेन्ना आमकां उदक मातशें मेळटलें वयले सायडींतले लोकांक, जाल्यार आमकां उदक कशेंच मेळपाचें ना। पंपाची ते एक्शन घेतले शिवाय आमकां कशें उदक मेळपाचें ना, त्या पयली एक्शन घेवपाक जाय। हे पळय लोकांक सगळे हांगा आयिल्ले आसा कित्याक सगळीं आमचे कडेन अप्रोच करता उदकाच्या प्रॉब्लेमा खातीर। कंटिन्यूस 4 दीस जाले उदक ना, पण आतां कितें करचें कांयच कळना। आतां स्वता आमच्या सुद्दां घरान उदक ना, आमचो ल्हान भुरगो आसा ताका सुद्दां कपडे सगळे रास करून दवरला, फक्त उदक नाका। सो आतां फक्त रिक्वेस्ट करता की PWD कडेन की जेन्ना काम करता न्ही सारकें सांबाळून करचें, की अशें प्रॉब्लेम करपाक जायना, की लोकल्सांक अशें टॉर्चर करपाक जायना। कित्याक हे एक पायप फुटले जाल्यार फुडें चिंतपाक जाय कितें प्रॉब्लेम जातले ते कांयच चिंतना ते आतां। सो आय जस्ट रिक्वेस्ट की वर्क शूड बी डन प्रॉपर्ली, दॅट्स ऑल। हांगा सगळो लोक फोन मारता कितें करपाचें। ताका सकाळ 9:30 हांगा आयिल्लो हांव। पयलीं उदक एक मेन म्हणल्यार ते क्रॉसिंगाक तुमचो रेड फ्लॅग घेवन पडून ना हांगा। तो क्रॉस करतलो जाल्यार 5 मिनट लागता। थोडी जाणटी आसता ती बाबडी थंय उरता, 10 मिनटां हांवें पळयलां। क्रॉसिंगाक ना, ते सायडीक ना, कोणूच ना, थंय हारी कोणूच ना। आनी उदकाची बी पायपलायन थंय फुटलें जाल्यार पयलें ते रिपेर करून फुडें येवप न्हू। थंय फुटले 3 गोळे फुटले। ते एक पायप फुटतात ते रिपेर कित्याक करना ते PWD ते सुपरवायझराचेर घालता। सुपरवायझर कितें म्हणटा ते करतले म्हणटा, ते सांगता सुपरवायझर करतलो। गावडेक फोन केल्यार आमचो जेईक फोन केल्यार जेई म्हणटा ते हें दितले करून फोडून दितले आनीक सुपरवायझर करतलो म्हणटा। पूण आतां कोणाक धरपाचें तें कांयच कळना।